देवाचे उदोर ह्या नियाल मोळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा की जेन्ना जेजू क्रिस्त देव मंदिरांत शिकयता आसतना मुखेल यादनिकी आनी लोकांच्या जाणट्यांनी ताचे सोरशीं येवन विचारलें की खंयचे सोतयेन ह्यो वस्तू तूं करताय आनी कोणें तुका ही सोत्ती दिल्या. जेजू दाय कसली सोत्ती आसा काय. आयज जेजू आमचें मोदें हाजीर जावन प्रवचन करपाक सुरू करचे आदीं आमी ताचे कडसून ताचें शिकप केलां तें विचारतले हांव. वो ताचे उतरां आनी कोरण्यो आमच्या काळजांत रिगून आमी म्हणटले काय की तो कितें सांगता आनी तो कितें करता त्या पद्दत वो चाल्यो सारक्यो आसात म्हणून. देवाची जाणवाय ह्या संवसारी जाणवाये पोरमोणे चलोना. हो संवसार मानून घेता देवाची कृपा देवोन येतलीच अशें ना. मागुया, मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.